आज आम्ही मुद्दाम हांगा RPV सिव्हिल लायन्स हे सरकारी शाळा थंय आमी मुद्दाम आयिल्ले आसा। बाब महादेव नायकाक ताणें पयल्लें आसा स्कूल जो बदल शिक्षण क्षेत्रान अरविंद केजरीवाल सरकारान घडयला ताजो बदल आसा। एक सादें उदाहरण म्हणल्यार प्रत्येक भुरग्याक हांगा प्रत्येक जो स्टुडंट आसा ताका हो क्रोमबूक सरकारान फुकट दिल्लो आसा। सो खंयच्याच भुरग्याक शिक्षणांतल्यान वंचीत उरना तो, ताका एक्सेस मेळटा, ताका कनेक्टिविटी मेळटा आनी हांगा जे टीचर आसा ते तांकां डेली क्लासरूम घेता, तांकां हाजेर आसा लिंक धाडटा, तांकां तो परत चॅक करपाक मेळटा। सो हो जो बदल आसा तो अरविंद केजरीवाल सरकारान घडयला। आनी आमकां खबर आसा गोंयांत भुरग्यां कडेन टॅबलेट ना, भुरग्यां कडेन मोबायल ना, कनेक्टिविटी ना आनी सरकार कसलीच योजना करना भुरग्यांक मोबायल दिवपाचो। तेन्ना हातून दिसून येता लोकां कडल्यान आमी सदांच जो म्हणटा टॅक्स जो गोळा करता तो सरकार खंय मोडटा। आनी हे तुमकां मुद्दम उदाहरण म्हाका सगळ्या गोंयकारांक दिवपा जाय। हे जे क्रोमबूक आसा किंवा शाळेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो पळयल्यार कळटा खंय पयशे वापरले गेल्या। कित्याक भुरगे म्हणटा ते फुडली पिढी आमची, फुडलें जनरेशन फुडें वयर सरपाक। तेन्ना सरकार जो घडोवतले, सरकार जो बदल जावपा जाय, फक्त आम आदमी सरकार हो बदल घडोवंक शकता। हे गोंयकारां हाजी नोंद करून घेवची। हांव मागता मुद्दाम महादेव बाबान मुद्दाम ताणें स्कूल पळयलें, कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकरांचें विजन आशिल्लें स्कूल फुडें हाडपाची। ताणें 1960 तेन्ना कल्पना केली प्रत्येक गांवांत शाळा हाडपाच्यो 1960 सालांत। आनी आतां प्रमोद सावंत त्यो शाळा बंद करता। तेन्ना ताणें मुद्दाम पळयलें, निरीक्षण केलें, सरां कडेन ताणें चर्चा केली, कशें बाब बदल हाडला, कशें ऑडिटोरियम आसा, कशें क्लासरूम। सो महादेव बाब तुवें आपली उतरां सांगची कशें बदल जाला तो। आयज आमी RPV हायस्कुलाच्या मुखार उबे आसात आनी म्हाका एक सुयोग की हे इस्कॉल पळोवपाचो मेळ्ळो। म्हज्या लायफांतली आमी अनेक स्कुलां पळयलीं, पूण आयज आमी हेडमास्टरा कडेन चर्चा केले उपरांत, हेडमास्टरा कडेन डिस्कशन केले उपरांत ते स्टुडंटाचें एक्सलन्स जें कितें आसा तेजेर सुद्दां तेणी लक्ष घातलेलें आसा। आनी म्हणून हे दिल्ली खऱ्या अर्थान ह्या आप सरकाराच्या कारकिर्दींत एज्युकेशनल हब जाल्लें आसा। ज्यो सुविधा जे हांवें हांगा हायस्कुलान पळयल्यो, इवन तेजी खंयचीच भिंत जी आसा, खंयची वॉल जी आसा ही सुविचारान भरलेली आसा, ज्ञानान भरलेली आसा। आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक हेंच जर वाचलें जायत जाल्यार खुबशे तेंचे ज्ञानान भर पडटली। हांव परत एकदां हेडमास्टराक धन्यवाद दितां की एक बरे प्रकारचे विचार